नमस्कार येवकार हांव दत्तराज नाईक. प्रुडंट खबरो दिता. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बिहार विधानसभेचे निकाल. एक्झिट पोलांक दणको. बीजेपी राजदची टक्कर. एनडीएक 122 पार बहुमत. बीजेपी मोठो पक्ष. मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचे फुडारपणाचेर प्रश्नचिन्ह. 11 राज्यांनी विधानसभेच्यो पोट वेंचणुको. चडशे कडेन मैदान बीजेपीचे. मध्य प्रदेशात 28तले 21, गुजरातात 8तले 8, यूपीत 7तले 6, तेलंगणात 1, मणिपुरात 4 बीजेपीचे. गोंय काँग्रेसीच्या हजारभर कार्यकर्त्यांचो हुबळीत कोळशाआड आवाज. गिरीश चोडणकार, दिगंबर कामतीच्या फुडारपणांत मोले वाचोवपाक आंदोलन. प्रकल्प नाका म्हूण धरलो नेट. सरकारात आसूं नासूं कोळसो इम्पोर्ट वाडूंक दिवचो ना. मुख्यमंत्र्यान इशू दिल्ली व्हेला तो लेखी हाडटलो. पर्यावरण मंत्र्याचे उतर. घरगुती लायट कनेक्शनांक ऑनलायन ट्रॅकिंग. गोंयांत वाडट्या कोळशाक. अनमोडच्या हायवे विस्ताराक विरोध. मुख्यमंत्र्यान दिल्ली भेटेंत काडलो विशय. मंत्री म्हणटा लक्ष घालता. हायवे रेल्वे मंत्र्याच्योय गाठीभेटी. आनी हॉर्टिकल्चराक लागून गोंयांत कांदो कंट्रोलात. लोकांक जाय तितलो कांदो नाफेडा कडेन ना. 10 दिसांनी कांदो 15 ते 20 रुपया मेरेन देंवये. हॉर्टिकल्चराचो अदमास. बिहार विधानसभेचे निकाल. एक्झिट पोलांक दणको. एनडीए महागठबंधनाची काट्याशी टक्कर. तरी एनडीएच सत्तेर. 243 आमदारांचे विधानसभेत बहुमताचो मॅजिक आंकडो 122. बीजेपी तेजस्वीच्या राजदची सर्त. एनडीएच्या नितीश कुमाराचो जदयू तिसऱ्या, काँग्रेस चौथ्या पोझिशनार. हेर 10 आमदार आसात. बीजेपी सगळ्यांत मोठो पक्ष. मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचे फुडारपणाचेर प्रश्नचिन्ह. एक्झिट पोलांचो अंदाज चुकलो. 243 सुवातींचेर जाल्ले हे वेंचणुकेत 122चो मॅजिक आंकडो करपाची तांक बिहारच्या लोकांनी परत एक फावट जेडीयू आनी भाजपाच्या युतीक दिली. बीजेपी बिहारात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जाल्ल्यान मुख्यमंत्री पदाचेर तर्क वितर्क करूंक वाव. हे वेंचणुकेत अबकी बार तेजस्वी सरकार म्हूण वातावरण केल्लें. पूण तेजस्वीच्या आरजेडी आनी राहुल गांधीच्या काँग्रेसीक बिहारच्या लोकांनी संद दिली ना. पासवानाचे वेगळी चूल मांडपाचे राजकारणूय फसले. बिहार सोडून वेगवेगळ्या 11 राज्यांनी विधानसभेच्यो पोट वेंचणुको. थंयूय बीजेपीन मैदान मारलें. मध्य प्रदेशात 28तल्या 21 सिटांचेर बीजेपीची लीड. गुजरातात 8तल्या 7 सिटांचेर बीजेपी. उत्तर प्रदेशात 7तल्या 5 कर्नाटकात 2 सिटांचेर बीजेपी लीड. तेलंगणात 1, मणिपुरात बीजेपीन 4 काडले. एकूण 58तले 35 वयर सीट बीजेपीचे. विधानसभेच्या पोटवेंचणुकांनी बीजेपीच्या पॉप्युलॅरिटीचे साधारण टेस्टिंग जाले. 11 राज्यांनी मेळून 58 सिटांचेर पोटवेंचणुकांचो निकाल आयलो. चडशे कडेन मोठ्या मोठ्या राज्यांनी बीजेपीन मैदान मारले. मध्य प्रदेशात 28 सुवातींनी जाल्ल्या पोटवेंचणुकेत लोकांनी काँग्रेसीक हात दिलो ना. कमळाच्या जैतान शिवराज चौहानाचे सरकार आशिल्ले तशे परत घट. 28तले 21 सीट बीजेपीन काडले. काँग्रेसीक 6. योगीच्या उत्तर प्रदेशात 7 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुकाच्या निकालात योगीचे फुडारपणाचेर शिक्को. 7तले 6 सीट बीजेपीन काडले. 1 सीट मायावतीच्या बहुजन समाज पार्टीक गेला. समाजवादी पार्टी काँग्रेसीक एकूय सीट ना. छत्तीसगडात एके सुवातीर पोटवेंचणुकेचो निकाल काँग्रेसीक. थंय सत्ता काँग्रेसीची आशिल्ली. पोटवेंचणुकेक मतदार काँग्रेसी बरोबर रावलो. गुजरात पुराय भगवो. गुजरातात 8 सुवातींचेर पोटवेंचणुकेत लोकांचो फूल सपोर्ट बीजेपीक. सगळे सीट बीजेपीचे. काँग्रेसीन खातें सुद्दां उगडलें ना. हरियाणाचो 1 सीट काँग्रेसीक गेला. झारखंडात 2 विधानसभा मतदारसंघात पोटवेंचणूक जाल्ली. 1 सीट काँग्रेसीक आनी 1 झारखंड मुक्ती मोर्चान काडलो. कर्नाटकातल्या 2 मतदारसंघाच्या निकालांनी एनडीए आणि मुख्यमंत्री येडियुरप्पाक तातले तातून थाकाय. दोनूय सुवातींचेर बीजेपीच. मणिपुरातय बीजेपीचे अच्छे दिन.
5 मतदारसंघातले 4 बीजेपीक एका सुवातीर अपक्ष जिखलो. नागालँडात 2 सुवातींचेर वेंचणूक जाल्ली. थंय एक सुवात अपक्षाच्या वाट्याक जाल्यार दुसऱ्या सुवातीर NDPAचो आमदार. ओडिशात नवीन पटनायकाचो किल्लो बऱ्यापैकी मजबूत. ओडिशात 2 सुवातींचेर वेंचणूक जाल्ली. दोनूय सीट BJDन काडले. तेलंगणात एके सुवातीर वेंचणूक जाल्ली. थंय काँग्रेस आनी TRSक धपको दिवन BJPन सीट काडलो. ओन्ली गोल नो टू कोल आनी सेव मोलेच्यो घोशणा दीत गोंय प्रदेश काँग्रेसीन हुबळी हालयली. गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामती सयत हजारभर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोले वाचोवपा खातीर आंदोलन केलें. हुबळी वचून डबल ट्रॅकिंग आनी हेर प्रकल्पांक विरोध म्हूण सावथ वेस्टर्न एडिशनल जनरल PK मिश्राक निवेदन दिलें. बंद करो बंद करो डबल ट्रैकिंग बंद करो बंद करो बंद करो डबल ट्रैकिंग बंद करो बंद करो बंद करो डबल ट्रैकिंग बंद करो. आणि हांगा आमी जनरल मॅनेजराच्या ऑफिसाक एडिशनल जनरल मॅनेजर जो आशिल्लो ताका आमी मेळ्ळे. ताचे कडेन आमचें डिस्कशन जालें आनी ताका आमी एक मेमोरंडम प्रेजेंट केलो आनी ताका सांगलें की जें कितें गोंयांत चालू आसा तें जर एक्शन घेतलें ना आनी थांबयलें ना जाल्यार ताजे परिणाम भयंकर जावपाक शकतले. ते 3 मुद्दे आमी त्यांचे नजरेक हाडून दिले आणि तांकां हेंय विचारलें की गोंयचो लोक जो आवाज करतात, गोंयचे लोक जे आंदोलन करतात ती मेसेज तुमचे कडेन पावल्या काय म्हणून आनी तुमी कितें पावलं उपारतली ह्या बद्दलूय आमी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. की एक गजाल म्हणजे गोंयच्या लोकांचो आवाज तेंचे कडेन पावल्लो आसा आणि ते ऑलरेडी ह्या इश्यूचेर स्टडी करतले अशें म्हणून तेणे आयज आश्वासन दिल्लें आसा. ओनली गोल से नो टू गोल ओनली गोल से नो टू गोल डबल ट्रैकिंग नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए डबल ट्रैकिंग नहीं चाहिए. We will consider in detail the memorandum submitted by Honorable Shri Kamath ji, and we will take corrective action. Thank you. सरकारांत आसूं नासूं गोंयांत कोळसो इम्पोर्ट वाडूंक दिवचो ना. मुख्यमंत्र्यान इशू दिल्ली शिपिंग पोर्ट्स मंत्रालया कडेन व्हेला. तो केंद्राचें लेखी उतर हाडटलो म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाचें उतर. घरगुती लायट कनेक्शनाक खंय खात्याचें हुमरेच झरोवचें पडचें नात. ऑनलायन ट्रॅकिंग वेवस्था चालीक लागता. बिलांची OTS स्कीम 1 डिसेंबरा सावन लागू. लोकांनी डिफॉल्ट क्लियर करचें म्हूण उलो. हे सीट जे दिल्ले आसा लोकांनी दिल्ले आसा आणि जो कोळसो जो गोंयांत हाडलो हांवें हाडूं ना हो म्हज्या CMन आमी हाडूं ना हांवें क्लियर केला. पूण जे ते सांगता पळय ते कोण सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5चेर जे 54 मिलियन टन्स येतले मॅट्रीक टन्स पर येतले आनी 130 ते हांव हाडपाक फाल्यां हांव सिटर आसूं ना नासूं आमी गोंयांत ते हाडपाक दिवचो ना. आमी ठाणपणान आसा, आमचो CMय ठाणपणान आसा आनी कोळसो जो आसा तो येता कितें बंद करूंक शकता पूण गन करून ताका सोल्युशन मेळना. पूण फुडें वाडचो ना इतली गॅरंटी तुमकां दिता. म्हणजे हो सिम्प्लिफायड सिस्टम पावर डिपार्टमेंटान जे न्यू कनेक्शन नॉट ओन्ली न्यू कनेक्शन आमी इन्क्रीज इन लोड फॉर डोमेस्टीक कन्झ्युमर्स, करेक्शन इन नेम मागीर करेक्शन इन एड्रेस हे सगल्यो गोश्ट्यो आमी सगल्यो सॉफ्ट लॉन्च केल्ले आसा. फॉर्मली लॉन्च आमी 16 तारखेक करतले आनी तेन्ना ह्यो सगल्यो ऑनलायन जातल्यो. सगल्यो गोश्टी ऑनलायन जातल्यो आनी तुमकां एक म्हणजे व्हेरी ट्रान्सपरंट सिस्टम जो डोमेस्टीक कन्झ्युमराक आसतलो विदावट बीइंग हॅरस्ड. एक जाग्यार डॅशबोर्डार की कोणाचें एप्लिकेशन उरलां पेंडींग इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू नो. सांगता की 1 डिसेंबर 2020 ही वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमची लॉन्च जातली. वेबसायटीचेर वचपाचें वन टायम सेटलमेंट स्कीम आसतली. ताका क्लिक करपाचो, तुज्या बिलाचो CA नंबर आसा, CA नंबर घालपाचो, तुका सगळें थंय येतलें. तुका जाय तशें घेवपाचें. कोणाचें जेक मेळपाचें ना, कोणाक एक मेळपाचें ना, कोणाक मेळपाचें ना. सो वी हॅव डिसायडेड टू गो ऑनलायन. मॅरेजीकूय आतां आमी वी आर फिक्स्ड अ डेट इमिजिएटली ऑन 16 तेय 16 तारखेक करता की मॅरेज वील बी. आतां जर म्हाका म्हाजें लग्न करपाक जाय, काजार करपाक जाय, निका करपाक जाय, आनी कितें करपाक जाय जाल्यार ऑनलायन एप्लिकेशन दिवपाचें वीथ ऑल द डॉक्युमेंट्स. ते प्रोसेस करतले, ओके म्हणटले
पयशे भरपाचे आनी तुवें आपणाचो डेट आनी टायम सिलेक्ट करपाचो आनी ते डेटीन वचपाचें आनी ते डेटीर टायम सिलेक्ट करपाचें वयता तेन्ना ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हरपाचें व्हेरीफाय करपाक तिका आनी तुका तेन्ना तेन्ना सायन मारून ते 15 मिनटान जातले. गोंयांत वाडट्या कोळशाक अनमोडच्या हायवे विस्ताराक लोकांचो विरोध जाता म्हूण मुख्यमंत्र्यान दिल्ली भेटेत केंद्रीय मंत्र्या कडेन विशय काडला. शिपिंग मंत्री मनसुख मांडवियान इशूंत लक्ष घालपाचें खंय उतर दिलां. सध्या लेखी कांयच ना. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बरोबर ताणें गोंयच्या हायवे प्रकल्पांचेर चर्चा केली. रेल्वे मंत्री पियुष गोयलाकूय मुख्यमंत्री मेळ्ळो. दिल्ली भोंवडेर आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयांत कोळसो हाताळपाच्या प्रश्नाचेर शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया कडेन चर्चा केली. ह्या प्रश्नात लक्ष घालता म्हूण मंत्री मांडवियान उतर दिलां म्हूण मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी बरोबर गोंयांत चालू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचेरूय चर्चा केली. अनमोड घाटात हायवे विस्ताराक लोकांची हरकत आसा म्हूण ताणें गडकरीच्या कानार गजाल घाल्या. मुरगांवां सडा वर्णापुरी हायवेचें काम बेगीन जावचें म्हूण लक्ष घालचें अशेंय मागलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रेल्वे मंत्री पियुष गोयलाकूय मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10वी-12वीच्या क्लासीं खातीर सरकारान स्कुलांक SOP जारी केल्यात. 21 नोव्हेंबरा सावन स्कुलांनी 10वी-12वीच्यो क्लासी सुरू करूं येतात. गोंय सरकारान बावटो दाखयला. स्कुलां खातीर शिक्षण खात्यान खासा SOP जारी केल्यो. क्लासी सुरू करचे आदीं पुराय स्कूल बिल्डींग रसायन घालून सॅनिटायज करची. क्लासींत आनी भायर सोशल डिस्टन्सिंगाक फावो त्यो गजाली जाग्यार घालच्यो. AC, लॉकर्स, जिम वापरतना केंद्रान घाल्ल्यो गायडलायनी पाळच्यो म्हूण शिक्षण खात्यान सांगलां. 21 नोव्हेंबर सावन 10वी आनी 12वेच्यो क्लासी सुरू करपाचो निर्णय जाहीर करतनाच स्कुलांनी खंयच्यो गजाली करपाक जाय ताचेर शिक्षण खात्यान मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्यात ती अशी. क्लासी सुरू करचे पयलीं पुराय स्कूल कॅमिकल्स घालून सॅनिटायज करचे. क्लासींत आनी भायर सोशल डिस्टन्सिंगाच्यो गजाली जाग्यार घालच्यो. AC लॉकर्स आनी जिमा सारकिल्यो गजाली चालीक लायतना केंद्राची गायडलायन पाळची. मॅनेजमेंटांनी ऑक्सिमीटर, सॅनिटायझर आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली उपलब्ध करच्यो. स्कुलांनी जमीन नित्यान पुसची. सदां वापरपाच्यो वस्तू नित्यान सॅनिटायज करच्यो. कोविडा विशीं म्हायती दितना कशी जतनाय घेवची ते विशीं विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करचें. एके क्लासींत 12 परस चड भुरगीं आसूंक जायना. 6 फुटांचें अंतर दवरचें. स्कुलांत गर्दी जावची ना अशें वेळापत्रक तयार करचें. ऑड इवन फॉर्म्युल्याचो वापर करचो. चड भुरगीं आशिल्ल्या स्कुलांनी शिफ्टिंग क्लासी दवरच्यो. स्कुलांनी सदांच थर्मल स्कॅनर वापरचे. मदले सुटयेंत भुरग्यांक एके कडेन येवपाक दिवचें न्ही. सगळ्यांनी फेस मास्क, सॅनिटायझर वापरचे. भुरग्यांक मार्गदर्शन दित रावचें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. पूनम पांडे ऑप्सीन व्हिडिओ शूट प्रकरणात सस्पेंड केल्ल्या चापोली धरणावेल्या 6 कर्मचाऱ्यांक परत कामार घेयात म्हणून गाकुवेद संघटना मागता. 6 जाण खंय व्हिडिओ शूट जाल्लो त्या वेळार थंय नाशिल्ले. कोणाक तरी गोळाक लावंक जाय म्हूण तांकां लायल्यात. गाकुवेदाचे शिष्टमंडळान मडगांवां रावणफोंड वचून WRDक निवेदन दिलें. हे टेक्निकल स्टाफ त्यांची ड्युटी 9:30 चालू जाता आणि जो व्हिडिओ काढला तो पोलीस रिपोर्टांनी सांगता की 6:30 ते 8:30 ह्या दरम्यान तो काढला. आणि तो व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां दिसता की सकाळ फुडें हो व्हिडिओ काडलो आसा. ह्या जे 6 जाण सस्पेंड जाल्या तेंचो ह्या व्हिडिओची ह्या इन्सिडेंटाक तेंचो कांयच संबंदच ना. अननेसेसरी वयल्यान प्रेशर येता म्हणून कितें तरी सरकाराक दाखोवपाक जाय आसलें. आमी एक्शन घेतला म्हणून लोकांक दाखोवपाक जाय आसलें. ते लोक उठलो, फूल काणकोण उठले म्हणून लोकांक दाखोवपा खातीर हांकां बळी का बकरा केला. आमचो डिमांड 2 दिसां आशिल्लो पूण तेणें त्याच्या रिपोर्टा प्रमाणे 7 दिसां भितर आपूण ती रिपोर्ट आयल्या भितर विड्रॉ करता म्हणून सांगलें. एक्शन जावन आमी ती ऑर्डर हायकोर्टात चॅलेंज करतले आनी फुडले गरज पडले मागीर आमी समाजाच्या लोकांक सगळें सांगतले अशें जाता इन्सिडेंट बरोबर न्ही म्हणून. फुडली एक्शन आमकां घेवची पडटली. ते आडेन कोणाकूच व्हिडिओ शूट करपाची परवानगी दिल्ली ना. पुलीस रिपोर्ट येतकीच गाकुवेद निलंबीत केल्ल्या 6 जाणांचे म्हणणें खात्याक धाडटलो. एन्क्वायरी रिपोर्ट जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचो तो आमी एन्क्वायरी रिपोर्ट मागला. आतां जे आमी सस्पेंडेड आमगेले जे ऑफिशियल आसा तेंचे कडल्यान त्यांनी जे आमकां हे दिल्ल्या ऑब्जेक्शन दिल्ल्या ऑब्जेक्शन सस्पेन्शन ऑर्डर दिल्ल्या ऑब्जेक्शन फायल दिल्ल्या रिप्लाय
सो तो ऑब्जेक्शन रिप्लाय सुद्दां आमी तेंचे कडेन सपोर्ट करतले. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान खंयच्याच व्यक्तीक किंवा खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक व्हिडिओ क्लिपिंग ऑर फोटोग्राफी करपाक आमी परमिशन दिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. हॉर्टिकल्चर आसा म्हूण गोंयांत कांदो कंट्रोलांत आसा, नाजाल्यार आनीक उजो पेटपाचो. 10 दिसांनी कांदो किलाक 15 ते 20 रुपया मेरेन देंव येता म्हूण हॉर्टिकल्चराचो अध्यक्ष प्रवीण झाटये प्रुडंटा कडेन उलयलो. रेशनाचेर कांदो दिवपाचो जाल्यार ते नागरी पुरवण खातेंच करूंक शकता, मात लोकांक जाय तितलो कांदो खंय नाफेडा कडेन ना. हॉर्टिकल्चर महामंडळ आसा म्हूण गोंयांत कांदो तितलो पिटिल्लो ना. रेशनाच्या रेटी प्रमाण विकप हॉर्टिकल्चराक शक्य ना. सध्या मार्केटात कांदो 80नी, हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर 54नी किल. 6 तारखेक 66 रुपीज जेन्ना मार्केटान आशिल्लो, 84 रुपीज मार्केटान आशिल्लो, आमचे कडेन 66 रुपीज आशिल्लो. 7 तारखेक 61 रुपीज आमचो हॉर्टिकल्चराचो रेट आशिल्लो, 84 रुपीज ओपन मार्केटाचो रेट आशिल्लो. 9 तारखेक 54 रुपया रेट आशिल्लो आमचो हॉर्टिकल्चराचो, तेन्ना 84 रुपीज रेट चलतालो. एक लक्षात घ्या की हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा म्हणून हे अजूनही मार्केट कंट्रोल जाता. हो माल ताणी 20 रुपया, आमी जेन्ना नाशिकांतल्या मार्केटांतल्यान फायंड आउट केल्लो, हो माल ताणी ऑलमोस्ट 6 म्हयन्यां पयलीं घेतलेलो आनी स्टोर केल्लो आनी ते 20 रुपया रेटीन घेतलेलो. आमचो कितें जाता, आमचो तो रेग्युलर जो मार्केटान येता तो आमचे जे सप्लायर्स आसात ते रेग्युलर मार्केटांतल्यान घेतात. नाफेड कितें जाता, ही समज देशाची एजन्सी आसा आनी ही स्टॉक करता आनी तेन्ना जाय तेन्ना सप्लाय करता. मार्केटांतलो रेट कंट्रोल नाफेड जशें स्टोरेज करून दवरता पळय न्हू, रेट कंट्रोल म्हणून गोंयांत हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन स्टोरेज फेसिलिटी उबी करता. आतां आमी सिरियसली विचार करपाक लागल्यात. आतां म्हजे कडेन ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज वालो एकटो पार्टी आयिल्ली आसा, ताचे कडेन आमी आतां उलोवपाक लागले. आमी जर हे अशें करूंक शकले जाल्यार आनी बरें जातलें. तुमी एकच लक्षात घेयात की जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन रेट्स हे कंट्रोलान आसात, नाल्यार मार्केटान रेट्स जे आसात म्हणजे ते दिसता ते शॉपकिपर्स खंयच्या खंय पावयत आशिल्ले रेट्स हे आज कंट्रोलान आसा ओन्ली बिकॉज ऑफ हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. 10 दिसांनी कांदो सवाय जावं येता, 15-20 रुपया मेरेन पावंक शकता. नाफेडा भशेन स्टोरेज फॅसिलिटी उबारपाचेर महामंडळ विचार करता. सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टरान म्हटलें की आमी आपले एक कमोडिटी वाडयतले, ते दाळ वाडयता, मागीर ते तेल वाडयता. कांदो म्हणपाक लागलो की आपूण कंटिन्यू करपाक सोदता म्हणून. म्हणजे एक वटेन गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन चलयता, एक वटेन सिव्हिल सप्लाय, म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट जावची ना असेल. ताका जर मेळूं शकता जर नाफेडा कडल्यान जाल्यार बेस्ट बेस्ट थिंग. नाफेडान आतां 3 किलो पैकी 1 किलो सप्लाय केला, सेकंड किलो केन्ना सप्लाय जातले, 3rd किलो जातलो सप्लाय. तितले तुमी मागीर सेल हें करून हो आमचे फुडल्या 10-15 दिसांनी 20 रुपयाची येता तो रेट. पावस आतां सगळं वचपाक लागला, ते रेट्स आनी कमी जावपाचे आसा. 15 आनी 20 रुपयाचे एवरेज रेट आसता ताजे, तितल्याचेर ती रेट पावतले. मागीर कितें फरक आसतलो. प्रवीण सांगता ते कोतान कांदो 15-20 रुपयांचेर पावल्यार सिव्हिल सप्लायाचो राशनाचो 34 रुपयांचो कांदो घेतलो कोण आनी कित्याक? नागरी पुरवण खातें सध्या बॅकफुटार गेला ती गजाल वेगळी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. प्रस्न विचारप म्हणल्यार टिका करप न्हय हें मंत्री गोविंद गावडेन समजून घेवचें. सोसायटीक मेळपी 32 रुपयाच्या कांद्यांत ट्रान्सपोर्टेशन आनी सोसायटीकारांची 3 रुपया मार्जीन सुट्टा जाल्यार हॉर्टिकल्चरांत 32 रुपया कांदो कित्याक ना काय म्हूण आपाचो प्रस्न. सबसिडी खंय, करदात्यांचो हक्क ती बंद करपाची धमकी दिवची न्हय. Now everybody is aware of the fact that onions in the open market is rupees 120 per kilo. We are thankful to the minister that subsidies have been still provided to us. Mr. Gowde should know that our question cannot be termed as criticisms because we are genuinely questioning the government as to how is it that it is at rupees 32 in the fair price shops while it is rupees 75 at the horticulture department. Based on the department itself, what they have stated is that civil supplies, apparently the amount of rupees 32 per kilo is includes the cost of transportation, as well as rupees 3 will be given per kg as profits to the fair price shops owners. On what audacity does Mr. Govind Gowde has that he's threatening us to shut down the subsidies? He must know that the subsidies have not been given by him. We are paying taxes and therefore the subsidies come because of that.
फोंड्या मोगोच्या केतन भाटीकारान आमदार सुदिनाचे हातान 2 मुखेल कामां चालीक लायली. ताणें स्वताच्या बोल्सांतल्यान स्ट्रीट लायटी घातल्यात. एके कडेन गरजूंक फूड बँक उक्ती केल्या. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकार ज्वेलर्सान मडगांवां 14वो शोरूम उक्तो केलो. उक्तावणाक महाराष्ट्र बीजेपीचो उपाध्यक्ष प्रसाद लाड आशिल्लो. तुमचे बर्थडे जाता, खंयच्यो पार्ट्यो जाता तेन्ना तुमच्या बर्थडे आनी पार्टीज ह्या फूड बँका बरोबर सेलिब्रेट करचे. फोंड्याक कोणूच गोर गरीब मनीस उपाशी न्हिदचो न्ही म्हणून मोगो पक्षा तर्फे हो इनिशिएटीव आमी चालू केल्लो आसा. केन्नाय चड जेवण उरता, केन्नाय आमी जेवण खूब वेस्ट करता, ते वेस्ट करू नये. आमकां फोन करा. जशें आज जोझफ आमचे मिलिनो हॉटेलाचे ओनर जुजू म्हणटात ताका, ताणें आज सकाळी 7:45 की 8:45 आयले आनी जेवणाची पॅकेटां दिली आनी ताणें डिक्लेअर केलें की आपूण डेली 10 पॅकेटां गरिबांक जेवण धाडटलो. त्या गरिबा पर्यंत पावपाचें उतर आमचो एक भुरगो दनपारां आनी एक भुरगो सांजचो गोरगरिबांक पळोवन तांकां व्हरून हें जेवण दितलो की जंय काय खंयचो गरीब जमनीर न्हिदून उरचो ना उपाशी पोटार. एक बरी योजना केतन आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी तयार केली आनी ही योजना इतली बरी की जो मनीस भुकेलो उरता ताका सगळ्यांनी हातभार लावपाचो आनी ताका जेवण दिवपाचें. आतां हें जेवण दिसाक 2 फावटी दिवचें पडटा हेंय आमकां खबर आसा आनी त्या खातीर तसो इनिशिएटीव आमच्या हांगा युवा वर्गान घेतिल्लो आसा. लायट गव्हर्मेंटान घालपाची, लायट ही आमी दिवप न्हय गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक तांचे कडेन पयशे आसता. रस्ते करपाक पयशे ना. काल पुणेचो आमदार उलयलो चुकून तो सिवरेजीचेर उलयलो उणो, पूण खरे रस्ते वायट आसा हें आमकांय खबर आसा. पूण रस्ते सिवरेजीक लागून पिड्ड्यार जावना. रस्ते पिड्ड्यार जाल्यार ताका गेलीं 15 वर्सां डांबर घालूना. खड्डे पडत आसा आनी हांचे कडेन पयशे ना. ऑर्डरी दिल्या, म्हज्या वेळार हांवें ऑर्डरी दिल्या पुणेच्या रस्त्याच्यो, त्यो सुद्दां इनकम्प्लीट आसा. फॉर एग्जाम्पल मुळे जें काम करता ताका जवळ जवळ आज 10 वर्सां जालीं. He could not complete the work. The Diamond Festival that is going on right now, and whoever buys anything in the store will get a gift in return. The gift will be compared to the size of the product that you're buying. The price of the product that you're buying will be compared to the gift, and if you're buying a big ornament, you'll be getting a big gift. The jewelry that I'm selling is 91.6 hallmark jewelry. And it's 22 karat jewelry, so it's extremely pure. It's extremely like wherever you go, it is a standardized purity of jewelry. And for exchanges also, you will get the right amount of exchange. There will be no cutting of any sorts. महाराष्ट्रासह गोवा आणि इतर राज्यांमध्ये हे 14वं का 15वं शोरूम आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीमध्ये लोकांच्या विश्वासार्हता संपादित केलेलं अशा ह्या कुटुंब आणि परिवाराचं हे ज्वेलरी शॉप आहे. आणि मला असं वाटतं की एक सर्वसामान्य माणूस, मिडल क्लास किंवा लोअर मिडल क्लास, एक आत्मविश्वासाने आणि विश्वासाने ह्या ज्वेलरी शॉपमध्ये नेहमी येतात. एकशे 8च्या कांय स्टाफांक कामावेल्यान काडून उडयले म्हणून आझाद मैदानार धरणे. एका सोशल ग्रुपा बरोबर तांची लिंक आसा म्हूण खंय कारवाय. कामार परत घेवचे म्हूण ते लेबर कोर्टात गेल्यात. वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन स्वावलंबन दिपोत्सवाचें उक्तावण केलें. मांद्र्या आमदार सोपटेन बायलांनी केल्ले जिनस कलाकृतींक स्वावलंबी सखी मार्केट केला. गोंयभरच्यो एक खबरो. आमी 10-12 वर्सां जाल्ले कामाक आशिल्ले आनी कंपनीन आमचेर असो अन्याय केला की लॉकडावनाच्या टायमार आमकां तेंच्यांनी कांयच सांगनासतना बाबा तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट काडून उडयले. कांय सांगूंकूच ना कित्याक काडले, कितें हें केलें. आमी विचारलें तांकां खूब फावटी विचारलें कित्याक काडलें, तर ते म्हणटा तुमी वॉट्सॅपाचेर ग्रूप केला, तुमी रेवल्युशनरी जॉयंट आसा, ही नाकाल्ली उतरां दिवपा लागले तेणी. सो आमी मागीर CMा कडेन सुद्दां गेले. तर CMान सांगलें 2 दिसांनी तुमकां घेतले, तुमी भिवनाका, भिवपाची गरज ना, तुमचे 2 दिसांनी काम करतले, सगळें करतले अशें म्हणपा लागलें. पण आतां 7 म्हयने जाले म्हणजे अजून कांयच हें करना. लास्टाक आमकां तेणी म्हटलें जर ते जे कोण रेवल्युशनरी जॉयंट आसतले ते भायर पडटले म्हणपा लागले, जे कोण ना तांकां आमी घेतले म्हणपा लागले. तेच्या उपरांत आमी जेन्ना लेबरान केस घातली तेन्ना ते 3 म्हयन्या उपरांत आमकां रिप्लाय मारलो की आमकां हे कंपनीन वसान तेच्या खातीर तुमकां काडला म्हणून.
जर कंपनी लॉसान आसा जाल्यार मिड नायट म्हाकाच स्वताक 3 सुमार काडला तांकां. जर तांकां लॉसान पडली आसा जाल्यार ते ऑन द स्पॉट तेच दिसा कळ्ळें तांकां. 2 गोष्टी आहात की महिला स्वावलंबन स्कीम जे हाडली. एक स्वप्न आशिल्लें की महिला मंडळाक पयलीं 5,000 गावताले ते आतां कमीत कमी 30,000 रुपया तांकां गावता दर वर्साक. 10 महिला मंडळ जर एकत्र आयले ते वेगवेगळ्या तरेची ऍक्टिव्हिटी करूं शकता आनी महिला मंडळ आपल्या पांयार उबे रावपाक यशस्वी स्कीम हाडली. यशस्वी स्कीमी हाडली म्हूण जायना. त्याच बरोबर आमी आमचे महिलांक वेगवेगळ्या तरेची इकॉनॉमीक ऍक्टिव्हिटी कशी आमी दिवंक शकता ज्या माध्यमांतल्यान ते वेगळे तरेचे गोष्टी करूं शकता. बाकी राज्यांत आमी पळयलां आनी बाकी गोष्टी ते सोर्स करूं शकता. महिला खातीर जे पदार्थ लागता, महिला खातीर तेंचे जिवनांत जे कितें लागता त्या तरेचे गोष्टी ते महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुप इकॉनॉमीक ऍक्टिव्हिटी करून फुडें व्हरूंक शकता. त्यासाठी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप फुडें सरून मनान ठरयलें जी माहिती जाय ती माहिती मेळ्ळी तर तुमी जर फुडें सरली की बाबा हा एम्ब्रॉयडरी करून आमी खंयचे तरी भुरगेचें लग्न करता आसतना ताका वजेर दिता आसतना खंय तरी आमी कितें म्हणटा ते फोरंज्यो त्यो दिवच्यो पडटात. एम्ब्रॉयडरीचे ते टेबल क्लॉथ दिवचे पडटा, चादरी दिवच्यो, खूब कितें कितें दिवचें पडटा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी एका ते येवन जर ठरयलें की हा आमी हे करूं शकता कारण तुमी करूं शकता. पण आर्थिकय अडचण म्हणजे आर्थिक अडचण काय नसता सरकाराचे मेळटा. पण आमदार ह्या दिशेन म्हटलें जाल्यार तुमकां एक सांगता तुमी फुडें सरप. हांवें कितें सुरवात केली अशें जर म्हाज्या भगिनी जर फुडें सरत जर ही गोश्ट सरोन फुडें वचपाक केली, धंदो जर करपाक केली जाल्यार म्हाज्या मार्फत तुमकां जाय तसली 5 मशिनां हांव दिवंक शकता. हे इलेक्शन लागीना, इलेक्शन खातीर 14-15 म्हयने आसा. एक घोशणा समजूंक शकता इलेक्शन लागतकच करपाक. पूण ही गोश्ट आमी इलेक्शना पयलीं करिना. पत्रकार भाव आसा तुमी विटनेसाचो तयार. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.